Accidents don't come. One due to potholes, and second due to आज कितें जालां आमगे लोकांक थोड्या कडेन पयली गाडी घेता आनी लायसन्स काडटा. हांव असेंब्ली उलयल्लो की लायसन्स काडप सारकें स्ट्रिक्ट करपाक जाय. इट हॅज टू बी इन ऑटो मोड ऑन द कंप्युटरायज सिस्टम वेर नो ह्युमन इंटरवेन्शन इज देर. म्हणजे तुका जर गाडी चलोवपाक जायना तूं फेल जाता. सो ते कितें करता आतां गाडी पयली घेता आनी मागीर लायसन्स काडटाय. मोटरसायकल पयली घेता आनी मागीर लायसन्स काडटाय आनी मागीर कळटा तें लायसन्स म्हणल्यार कितें. So these are two major reasons why accidents are taking place. No doubt, infrastructure जाले, रस्ते जाले, रस्ट करता आसतना सारकें प्लॅनिंग जालें ना. रस्ट करता आसतना एक पाटी उदका वाट देखून सोडलो ना, ताका लागून ती डॅमेज जाता. आतां ऑल दीस थिंग्स आर व्हेरी इम्पॉर्टंट. म्हणजे आमी जेन्ना कन्स्ट्रक्शन करता आसतना कितें करता आसतना इट हॅज टू बी डन विथ इंजिनियरींग, रोड इंजिनियरींग. आतां फ्रेशली रोड आहाय ते रोखडे भितर वयताय. फर्स्ट ट्रेन्सान सगळो नवे रोड केलेलो भितर वयता. PWDन आतां सारकें स्ट्रिक्ट दवरूंक जाय की रोड फ्रेश केलो ताका डांबर घालप ना. देर आर टू थिंग्स. फ्रेश घालप तो डांबर घालना जाल्यार गाडी मारताय लोक. आनी इफ यू पुट इट ऑल्सो यू गेट स्पॉट. सो यू हॅव टू बी व्हेरी केअरफूल विथ इट. नाव ऑल दीस फॅक्टर्स आर इन्क्रीजिंग द एक्सिडेंट्स एंड द लास्ट इफ नॉट द लिस्ट इज एक्शन ऑन द रोड्स. आता हे कंप्युटरायज कोण आनी कितें कोण चालन येताय तुका ऑटोमेटेड चालन्स येताय. दॅट इज हेल्पिंग. बट आय समहाव फील दॅट वी हॅव टू टेक स्ट्रॉंग एक्शन. एक्सिडेंट जालो वो कितें जालें आमी कितें जालें करपा जाय तेगे लायसन्स हें करपाक. कोणाकू मारलो जाल्यार तेणें एक्सिडेंट तेगे लायसन्स हें करपा जाय रेगुलर. सम सिस्टम इज रिक्वायर्ड विथ प्लेस. आय थिंक वी लूक फॉरवर्ड इन हॅविंग सम सिस्टम इन प्लेस फॉर दीस थिंग. वेल आमी असेंब्ली उलयताय. आमी असेंब्लीन उलयलें ऑटोमेटेड कर म्हूण जावं पोटहोल सारक कर म्हूण. आजून देखून इम्प्रुवमेंट ना. एवरी डे एकलो मनीस मरता. सो आजचो कितें जाता तें नाव वी लूक फॉरवर्ड इन सीइंग दॅट ऑल दीस इज पुट इन प्लेस एंड वी गेट लेस एक्सिडेंट्स. आनी मुगे मागणें आहा लोकां कडेन मातशें पावसान जावं पोटहोल आहा जाल्यार मातशें स्लो चलय वचचें. ओके. अल्टिमेटली इट्स योर लायफ. You have to take care of one. Everybody has to take care of one's life. Yes. Okay. जेन्ना पॉटहोल म्हणटा तुमी तेन्ना गव्हर्नमेंटान फाटींच प्रॉमिस केल्लें की चवथी पयलींचे सगळे पॉटहोल आसा ते रिपेर करून दितले म्हणटा. आतां गव्हर्नमेंट फेल जालें ते प्रॉमिस. पॉटहोल्साचे मुगे आर्ग्युमेंट एक वेगळो आहा. पावसान जे पॉटहोल सारके लायते उरपा नाय. रबल घायल्यार येवून ना, जेट पॅचरान केल्यार येवून ना. आतां मातशें ओवाड पडलो काय ना. म्हाका दिसता सगळे पॉटहोल आतां गव्हर्नमेंटान जर तर हें डिसिजन घेयलें. इट्स द बेस्ट डिसिजन दॅट दे कॅन टेक. पॉटहोल देखून कोण ना जाल्यार कोंता येता. बट हात पड उवाड जालो काय ना. पॉटहोल सारको काडपाचो. आमगे आदली पळय आमी कॉन्ट्रॅक्टर आहाय ते सिस्टम आहलो. पॉटहोल जर इदू पडला ते सायडीन पासून हुंटाले आनी परते सोलिंग करताले आनी परते घाताले. ते दॅट सेम सिस्टम हॅज टू बी फॉलो. इट इज व्हेरी डिफिकल्ट फॉर मी. इट्स इजी फॉर मी टू टॉक बट ऑन द सायड इट्स डिफिकल्ट. लेबर मेळना आनी कितें मेळना. रॉबल बरी क्वॉलिटी मेळनाय. But then I think government has to do something about it. We have to take this seriously. Otherwise it will not stop. Every year you are going to have pothole because barik soy pothole to geltar zalo thing portun nata. Mante कितें करता इंजिनियरान काय कोन्नाय ते काडा रेजिंग करता. ते तांगे एक सारके हे मेळटा तांकां कॉमन प्लॅटफॉर्म मेळटा तांकां. तो ते रेज करताय. म्हणजे ते आनी सोलिंग घालता आनी रेज करताय. सायडी बाबा तें उदो वयता तें चोवप ना. So I feel that PWD Maksada has to do something better than what they are doing. And my आमगे कोणतरी कॉन्स्टिट्युएन्सीन हांव मातशें अटेन्शन करता. लायक फॉर एग्जाम्पल आमगेलें अंडरग्राउंड क्लिनिंग केलें. सगळे रिप्रेझेंटेशन घेवन गेले. व्हडले मनीस आमगेले कुट्रेचे व्हडले मनीस आहाय ते मुगे ऑपोजिशन रिप्रेझेंटेशन घेवन गेले. PWD बेगीन हें कर म्हूण, बेगीन फिलिंग कर, बेगीन सोलिंग कर, बेगीन हें कर म्हूण. हांवें केश्शें आयकुना ताका. हांवें सांगलें मातशें रावाय, मातशें उवाड जायना. आतां मोमेंट हें जालो उवाड जालो पास हें बंद जालो. हांवें रोखडें रबल घायलें आनी रोलिंग करून बरें उडयलें. आतां सांचे बरें. सर एवरी टायम आमी पळोवपाक गेले जाल्यार एक व्हडली एक्शन जातली कॉन्ट्रॅक्टराचेर हेजेर तेजेर आनी हो बोवाळ जाता मागीर बरें नाच जाता. आनी कोण म्हणटा सस्पेंड करतले तेंकां काडपाचें टर्मिनेट करचें पडटलें. मागीर हेजेर तुमकां कितें म्हणया हेजे विशय. आय थिंक कोणाचें जर एक्शन जावपाक जाय जाल्यार जावपाक.
एक्शन जालें दोकर कोणा भिरांत येना आनी आय एग्री विथ यू एक्शन कोत्ताच म्हणटा कोण करता ते मागीर कितें जाता तुका तें कोणाचें एक्शन घेतलें जाल्यार कोण येता सांगता तेका सांबाळना तुजें एक्शन घेवपाक ट्राय केलो तो आनी कोण येता आनी तुका सांबाळना हें न चोयनासतना एक्शन घेयलें जाल्यार जाग्यार येतलें नाल्यार जाग्यार येतलें कोणाक जाल्यार एकल्या पूण हें करपाक जाय मिनिस्टर गडकरीक एक रिमार्क आहा पळय हांव शिकतालो सम ऑफ यू हॅव टू रिटायर आय थिंक ब्लॅक लिस्ट केलो कांय जावपाना पण गोंयांत जायना सर गोंयांत जायत डायरेक्ट एक्शन जाता it is हें कितें जाता बिकॉज ऑफ सब सपोर्ट no it is like this somebody has to do it once I will press upon the chief minister to take somebody take him for a toss Okay. We have to hang somebody and then everybody will follow this. I think there are a lot of contractors. हांव जाणा मुगे हिस्ट्रीन जायत कॉन्ट्रॅक्टर आहाय ते उमके भाशेन कॉन्ट्रॅक्टर आहाय ते इवन काम सारको नासतना हें करतात एंड आय एम वन पर्सन हू इन माय कॉन्स्टिट्युएन्सी इन आवर कॉन्स्टिट्युएन्सी हांव तें चोयता तेसो कॉन्ट्रॅक्टराक काम मेळना काम सारको करप ना आनी वयल्यान काम हाफ करून पयशे घेवप कितें करप नाटकां करप we will I pay attention to it. I think Chief Minister should dismiss 1-2 fellows from the PWD first and blacklist contractors and stop giving them work. Here जाल्यार जाग्यार येतलें नाल्यार